आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दैज वर्ल्ड वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक मोगासो स्वागत. आम्ही दोघी शेजारा आज 35वो एपिसोड. जायती कार्य आमच्या कोंकणी भवरान चलते आसात, जायते संभ्रम आमच्या कोंकणी समुदायांत कोंकणी समाजान चलते आसात. देखून तुमची सदांची अँकरां, तुमची सदांची निरूपकां हांगासर आज नात. तांच्या बदलाक एक सबस्टिट्यूट बॅट्समॅन जावन हांवें आज हांगासर तुमचे मुखार येवचें पडलां. पूण कितेंय जावं, विक्षकां मुखार येता आसतना, तांचे लागीं संवाद करता आसतना, तांचे लागीं उलयता आसतना थंयसर मेळची ती तातूंच काही वेगळीच आसता. तो संतोष दुसरोच आसता. मोगाचें न्हू, कार्य आमी अधिकृत रितीन हांगासर आतां आरंभ करता. आज जायती बऱ्यांतली बरी सवाळां तुमचे मुखार आमी हांगासर प्रस्तूत करूंक प्रयत्न करतलो आनी जाप दिवच्यांक, जाप मात न्ही सारकी जाप दिवच्यांक हांगासर आकर्शीक इनामां मेळटलीं. हरशींचे परीस आमचे हे कार्याक प्रधान प्रायोजक जावन आमकां सांगात ते आसात युनिटी हॉस्पिटल, तशेंच मानसा वॉटर पार्क, ला केनीस केक शॉप, रेक्सिन सेंटर, आयडियल चिकन आणि वी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स ह्या सर आमच्या पोषकांक आमी आभार मानता. तुमचो सहकार आमच्या पोषकांकी आमच्या कार्यक्रमाक कशें दितात तशेंच आमच्या पोषकांकी दिया म्हूण आमी हांगा तावन तुमचो उपकार मागता. आतां आज आयचो विशय आसा सोम्याच्या आप परगटणेचे फेस्त. त्या विशयाचेर होंदून आमी हांगासर आज सवालां तयार केल्लीं आसात आनी तुमकां सर्वांक कळीत आसा फाटल्या डिसेंबर म्हयन्यांत आमी संभ्रमूच संभ्रम आचरण करता. क्रिसमस जाता, क्रिसमसा उपरांत आमच्या समुदायांत, आमच्या कुटुंबांत तर जायतीं काजारां, रोस, एंगेजमेंट आसली कार्यां जातात. त्या बराबर जेजू क्रिस्ताच्या जिणेंत जायते संभ्रम आसात. जेजू क्रिस्त जल्मलो आनी थंयसर गवली ताका मेळोंक आयिल्ले, त्या उपरांत तेग राय ताका मेळोंक आयिल्ले, त्या उपरांत अशेंच मुखार मुखार भगवंत कुटुंबाचें फेस्त, अशें ही फेस्ताची शृंखल म्हळ्यार संभ्रमाच्या फेस्ताची शृंखल मुखार वेते आसा. असल्याच एका पाडतलाचेर आमी हांगासर ही प्रश्नावळ सवालां आज तयार केल्ली आसात. सो आज हांवें म्हजो हांगासर वेळ आसा तुमचे लागीं सवालां विचारचो आनी तुमकां जाप तुमी हांगासर दिवची. तर आतां आमी चड गळा करिनासतना हांव तुमचे मुखार आयच्या ह्या 35व्या एपिसोडाचे पयले सवाल तुमचे मुखार पेश करूंक आशेता. तुमच्या टीव्ही स्क्रिनीचेर ह्या हप्त्याचे पयले सवाल. वय सवाल हांगासर तुमच्या टीव्हीच्या स्क्रिनाचेर थंयसर दिसता, थंयसर कंसले म्हूण हांव पात येता. सवाल अशें आसा, सोम्याच्या आप परगटणेचे लातीन मुळाचें नांव कितें? सोम्याच्या आप परगटणेचे लातीन मुळाचें नांव कितें? 4 जापी थंयसर दिल्ल्यो आसात. सेरेमनी, मातृमणी, एफिफानी, गेसेमनी. हॅलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. बागी नवे वरास तुमकां. तुमकांय बागे नवे वरां सोंपयता. वय कठीण बिजी आसात म्हूण चिंता, कित्याक म्हळ्यार एक फेस्ताचें सिजन जालें, ताचे उपरांत संभ्रमाचें सिजन जालें. तुमकां कशें आसलें, तुमचें सिजन कशें आसलें? आमचें सिजन ओके. म्हळ्यार आमी कुवेटांत आसचे आतां सेरेमनीक लागून क्रिसमस न्यू इयर म्हणून गांवांक येवन पावल्या. या बारी खुशीचे आमी. तुमी कुवेटाक येवन गांवां, कुवेटांत येवन गांवांक येवन आमकां कॉल करचें म्हणल्यार आमकां एक संभ्रम, तो आमकां विशेष संभ्रम. देव बरें कर तुमकां फोन केल्ल्या खातीर. ओके, म्हजें आन्सर सी एफिफानी. सी एफिफानी. वय तुमचें नांव कितें म्हण सांगा एक पडीत. मी बुलंद राधे.
मेबल ಅಂದ್ರೆ गाव खंय तावन तुमचं गावात हांगासर गावात हांगा बंदेल बंदलचे सर तुम्ही आमचे शेजारी नाही गे वय वय ओके तुमका परत एक पटी देव बरें करूं म्हणटा आणि सर बरें मागता देव बरें करूं ओके थँक्यू सो मच वय कुवेट तावन मेबल बाय गांवांक आयिल्ली आसा आनी गांवांक आयिल्ल्या वेळार तिणें दायजी वडलांक जर संपर्क केल्लो आसा आमी दोगी शेजारी कार्यक्रमाची एक विशेष अभिमानी म्हणून ते दिसता कित्याक म्हळ्यार हेंच प्रोग्राम तिणें टीव्हीचेर आज ट्यून केल्लें आसा आनी ट्यून करून आयच्या पयल्या सवालाक जाप दिवचे प्रयत्न तिणें केल्लें आसा मेबल अंद्रादे बोंदेल तावन सो सवाल अशें आसा सोम्याच्या आप परगटणेचे लातीन मुळाचें नांव कितें कोण उलयता नांव सांगा तुमचें लुकास बंटकल म्हळ्यार हांगा खंयची एरिया जाता ती पांबोर फिरगा तूं सडावत कॉल करता आसता आमकां न्ही गी कितले पट तुका प्रायज मेळ्ळें तिसऱ्या पट तुका प्रायज मेळ्ळा न्ही गी वय कशें जालें नव्या वर्साचे नवो हप्तो पयलो हप्तो कसो बगते आसा तुका नवे वर्स बरें आसा नवे वर्स बारी हे आसलें वय गंमत आसलें गी गंमत आसलें न्ही वय काजाराचें सिजन पेरा जालें गी तुमचें काजाराचें सिजन एकदम मस्त काजारां आणखी मुख आणखी 2 हप्ते काजारां आसात आनी 2 हप्ते काजार आसात म्हळ्यार खरेंच म्हणसर काजार आसात न्ही गी जोडलें आसा वय ताच्या मध्यान तुवें एक आमकां एक फोन केलाय आनी आयच्या सवालाक जाप दिवंक तूं प्रयत्न करता आसा तुजी जाप कितें म्हण सांग सी एपी पाणी सी एफी फाणी म्हणटाय तूं वय 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 ओके देव बरें करून तुका वय वय काजारांचे सीझन त्या काजारांच्या सिजनामध्ये आमच्या काय म्हणतात कार्यक्रमाचे ते एक तो भरम उणो जावना लोक आमकां आमचे वीक्षक आमकां आमच्या कार्यक्रमांनी विशेष रितीन मेतेर जाते आसात मुखलो कॉलर आमचे संगी हांगासर आसा हॅलो रोशन वामंजूर रोशन वामंजूर तूं एक आमचे रेग्युलर कॉलर न्ही गी वय 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 वामंजुरांत ह्या फावटी काजारांचे सीझन भारी आसलें म्हणून सांगता आयकलां हांवें आणखी आसात आनीक आसा गे वय 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 तूं आतां तुमच्या कुटुंबांत कोणापणी काजार आसलें गे ह्या फावटी काजार खारार या रोस तशें कुटुंबांत ना 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 नातलें सो तुका वाड्याकारांक वाड्यांत आसलें गी वाड्याघर आनी इश्ट आनी कामाक हाडटे कामाच्यानी आसलें सो तें खुशी जाता न्ही गे आमच्या वाड्याकारां वाड्यांत या फिरगजींत या इश्टा मदें कोणाक एक काजार जाल्यार संभ्रम जाल्यार आमकां खुशी जाता न्ही गे खुशी जाता आनी एक मेळटा सकड मेळटात अशेंच काय म्हणटात जेजूच्या जल्मा वेळार जायत्या जाणांक खुशी जाल्ली आसा आनी त्या खुशेचो संभ्रम जावन आप परगटणेचें फेस्त तें आचरण जाल्लें आसा सो आतां तुजी जाप कितें म्हण सांग आमकां ऑप्शन सी एफी पाणी एफी फाणी म्हणटाय तूं न्ही गे वय तुका देव बरें करूं सोम्याच्या आप परगटणेचें लातीन मुळाचें नांव कितें पयलें जायत्या वर्सां पयलें म्हळ्यार वातिकान दुसरी महासभेच्या पयलें सडवत आमच्या कथोलिकांची इगर्जेंत धार्मीक कार्य भक्ती कार्य लातीन भाशेंत जातेली आनी त्या वेळार सडावत आमच्या फेस्तांक जावं दी आमच्या फेस्तांचे नांवां जावं दी आनी धार्मीक विधी विधानाची नांवां जावन दी आमी लातीन भाशेन वापरतले आनी आमचे कंतारा सहित लातीन भाशेन वापरतले आनी लातीन भाशेन आमी गायतले मुखार एक संपर्क आसा आमचे लागीं हॅलो हॅलो नमस्कार नमस्कार तुमचें नांव एक सांगतात गे म्हाका म्हजें नांव सुनील खंय तावन पेरमानूर सुनील परमान तो न्ही आमचो एक कायम कॉलर तो न्ही गे कॉल करता आसताय तूं वय वय आतां कशें जालें तुजें नव्या वर्साचें काय म्हणटात हो पयलो हप्तो कसो जालो तुका देवाचें दयान बऱ्यान जालो देवाचें दयान बऱ्यान जालो आनी संभ्रमाचो संभ्रम न्ही गे आमच्या भवानी सगळ्यान आतां वय वय म्हाकाय पेरमानूर एक 2-3 संभ्रमांक म्हाकाय इमची एक फावट मेळिल्ली आसा आनी पेरमानूरांत संभ्रम जावचें म्हळ्यार थंयसर तें एटेंड जावचें म्हळ्यार ती एक विशेश दादूचकाय कित्याक म्हळ्यार तो एक जोश आसा पळय पेरमानूराचो सगळ्यान आसा जोश पूण पेरमानूराचो जोश म्हाका चड आवडटा करेक्ट न्ही करेक्ट वय आतां जाप कितें म्हण सांग जाप आन्सर सी म्हणटाय तूं तें नांव काय म्हण सांगता कितें आन्सर सी एफी पाणी एफी फाणी न्ही गे हय तें लातीन भाशे मुळाचें नांव म्हूण तूं सांगताय न्ही गे वय मुखलो उलो हांगासर तयार आसा हॅलो हॅलो नांव सांगा तुमचें आयरीन ताकोडे आयरीन ताकोडे आयरीन बाई सदां कॉल करताय तूं हर एक हप्त्यांत ना गे 2-3 हप्ते जाले 2-3 हप्ते जाले 2-3 हप्ते म्हळ्यार 2 हप्ते आमचे कार्यक्रम नासले रजा आसले
तशें ते कॉल करूं नाय वय वय आ, म्हाका दोन- कितें मेळ्ळें दामतना जमतना मेळटात हें तूं एक लक्की मनीस गजालाय वय वय घरा कोण बरं आसात आयरीण बाई तुमगेर हांव म्हजो यजमान यजमान आसा. मागीर पूत सून दोग नातू आसात ओ बरें एक संतृप्त काळ म्हळ्यार कुटुंब नातू आसात म्हळ्यार बारी गंमत घरांत वय वय गम्मत गम्मत नातू नात्रां आसात म्हणून सांगल्यार गंमत न्ही आनी फेस्त गम- बारें बरें जालें म्हण दिसता तुमकां फेस्त वय वय फेस्त गम्मत जालें न्यू इयर आनी काजार जालें फॅमिलींत आं हां आजी रोस हा मस्त आज रोस आसा तूं एक फोन करूंक घरा रावली न्ही गे आज ना हांव राती काजाराक आनी वचना वसना बरें बरें वन्ने काल गेल्ली काल संबंद भितर सुनेच्या भावाच्या पुताच्या अशें गेल्ली पडत हय तांकां एक काल म्हणटात तांच्या काजाराचें उल्हास पाटेला म्हण सांग दायजवल टीव्ही तर्फेन जायते नेक्स्ट जायत जायत ओके जायत आतां म्हाका आन्सर सांग पळय म्हाका आन्सर ऑप्शन सी एपिफानी ऑप्शन सी एफिफानी म्हणटा तूं वय ओके देव बरें करूं आयरीण बाई ओके थँक्यू हॅलो नांव सांग गुड इव्हनिंग गुड इवनिंग कनाडी सेलोदोर कंकनाडी तूं एक आमचो एक रेग्युलर कॉलर वय, आतां फाटले वय, 2 हप्त्यांनी आमचे कार्यक्रम नासले तुका कशें भोगलें कार्यक्रम नासतना नासतना भारी जालें म्हाका बेजार जाले गे आनी कार्यक्रम ना म्हण चिंतले गे तुवें बंद जाले म्हण चिंतले गे ना म्हणचे ना म्हळ्यार क्रिसमस आनी पुरो आयले 9व्या वर्सांनी पुरो आयले न्ही हां तुमी बिजी आसल्यात त्या प्रोग्रामार आसले न्ही हां हां वय वय हय आमी कित्याक म्हळ्यार 2 हप्ते कार्यक्रम ते दवरना म्हळ्यार तुमी बिजी आसतात आनी थोडे हय, तुमी हय. आमचे रेग्युलर कॉलर आसतात सो तुमकां तुमकां सोडून आमकां कार्यक्रम करूंक नाका आनी आमकां सोडून तुमकां ते काजाराक आनी वचोंक नाका तें एक एडजस्टमेंट केल्लें आमी वय बरें जालें बरें जालें न्ही ओके आतां जाप सांग पळय जापो सी एपिफानी सी एफिफानी म्हणटा गे तूं वय वय ओके देव बरें करूं जायत जायत बरें ओके ओके सोम्याच्या आप परगटणेचे लातीन मुळाचे नाव कितें 4 ऑप्शन्स आसात सेरेमनी मात्रमणी एफिफानी गेसेमणी सिंपल सवाल हें सडावत आमच्या काय म्हणटात पोर्स हें फेस्त जालें म्हण दिसता सोम्याच्या आप्रकटाचें फेस्त सडावत जानेवारी 4 तारखेर येता सो मिसाक गेल्ल्यांक सडावत गोत आसा आनी एक क्लू दिवचे तर हाच्या भायर ही 4 ऑप्शन्स आसात कातोलीक पंचांगांत हें करेक्ट जावन थंयसर बरयलां आतां कातोलीक पंचांग कितल्या जाणांच्या घरा उमकळायतात या कितल्या जाणांच्या घरा फावता म्हण म्हाका कळीत ना पूण कातोलीक पंचांगांत आतां थोडीं नांवां आमच्या फेस्तांची लातीन भाशेनच आसात सो तुमी ताची एक मजत मागयेत सुनीता फर्नांडीस सुनीता फर्नांडीस खंय तावणू सुಳ್ಯ ತರಣು सुल्ल्या गे ಬಳ್ಳಾರಿ ಸುಳ್ಯ ओ सुल्ल्या हो पयस आनी बेल्लार नवी इगर जाता म्हण आयकलें वय गी वय वय जाली गी वय वय जाते आसा जाता आसा काय जालां ताची इनॉग्रेशन कांय खबर आसा ऑलरेडी गी झाली ती झाली गी आतां तुमी आतां बेल्लार आसतात गी न्ही सुल्ल्या पडटात तुमी आम्ही बಳ್ಳारीत पडटा ओ तुमकां जाली तर तुमकां आनी नवी इगर्ज बारी लागीं जाल्या तुमकां वय वय हय आतां तुमचें आन्सर सांगा आतां इगर्जी आनी लागीं जाता तुमकां थोड्यो इगर्जेच्यो संगत्यो आमच्या काय म्हणटात धर्माच्यो संगत्यो चड कळीत आसाचे सो आतां आन्सर सांग म्हाका हॅलो हॅलो आन्सर सांग म्हाका आन्सर आन्सर सी एपिफानी सी एफिफानी म्हणटा तूं वय ओके देव बरें कर तुका बेल्लार येता कॉल केल्ल्या खातीर ओके दे बरें करूं तुमकां ओके देव बरें करूं इतल्यार आमचो वेळ जाता आयलो पयलें रावंड हांगासर संपता ताच्या पयलें आमी हर्षेचे बरीच आमची एक रिवाज आसा ह्या हप्त्याक एक सवाल विचारचे आसा आमी ह्या हप्त्याचे सवाल कितें म्हणलें तें आतां आमी आमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर पळोवन येवया पळय ज्योतिश्यांनी जेजू बाळकाक आराधन करूंक येम सोविवार खंयच्या सुवार्थेंत आसा सवाल रिपीट करता हांव ज्योतिश्यांनी जेजू बाळकाक आराधन करूंक येम सोविवार खंयच्या सुवार्थेंत आसा आनी 4 जापी थंयसर दिल्ल्यो आसात मातेव मार्क लूक जुवांव हे 4 इवांजेलिस्ट मातेव मार्क लूक जुवांव आनी ह्या 4 नांवां पैकी सारकें नांव खंयचें म्हण तुमी आमचे वॉट्सॅप नंबर आसा त्या वॉट्सॅप नंबराक थंयसर धाडचें वॉट्सॅप नंबर आसा 9380004303 ह्या नंबराक तुमी तुमच्यो जापी एक हप्ते भितर थंयसर धाडच्यो आमी सुरवेच्या हंताचेर सुरवेच्या भागांत एक सवाल विचारलें आसा आनी त्या सवालाक तुमी जायत्या तरांनी सारकी जाप दिल्ली आसा पूण जायत्या विक्षकांक कितें सारकी जाप म्हूण तें जाणा आसची एक उर्बा आतुराय आसूंक पुरो सो सर आमच्या विक्षकां खातीर पयल्या सवालाची जाप तुमचे प्रकार
सोम्याच्या अपरघटनेचे लातीन मुळाचे नाव कितें तातूंत 4 ऑप्शन आमी दिल्लीं सेरेमनी मात्रमणी एफिफानी गेसेमणी आनी एफिफानी म्हणल्यार ताका जाप आसा आनी कोणे पुरा कॉल केला ताणें सगळ्यांनी सारकी जाप दिल्ली आसा एफिफानी सोम्याच्या अपरघटनेचे फेस्त जानेवारीच्या 4 तारखेर आमी व्हडा संभ्रमान आचरण केल्लें आसा आनी त्या फेस्ताक लागून त्या फेस्ताक पूरक जावन आमी एफिफानी म्हणलो शब्द हांगासर वापरलो आसा हे सवाल हांगासर हाडिल्ले आसा मोगाचेनो आदल्या हप्त्यांत न्ही 2 हप्ते जाले आमचे हे कार्यक्रम नासता आसतना आमी एक विराम घेतलो आसा पूण 2 हप्त्या पयले विरामाक वेच्या पयले आमी आमच्या विक्षकांक अखेरच्या एपिसोडांत एक सवाल विचारलें आसा हप्त्याचें सवाल जावन आनी जायत्या जाणांनी क्रिस्मसाची राटावळ आसूंक पुरो या काजारांचे रोसांची राटावळ आसूंक पुरो पूण मतींत उडास दवरून जायत्या जाणांनी ह्या सवालाक जाप दिल्ली आसा जाप धाडिल्ली आसा आनी जायत्या जाणांनी सारकी जाप धाडल्या जायत्या जाणांनी सूख जाप धाडल्या पूण सारकी जाप कितें म्हूण विक्षकांक दाखोवची विक्षकां लागीं सांगची जबाबदारी आमकां आसा सो आदल्या अखेरच्या हप्त्याच्या सवालाची सारकी जाप कितें म्हूण आमी पळोवन येवया सवाल आसलें भोव सुलभ सवाल आसलें जेजूचो वंश खंयचो भोव सुलभ अशें सवाल आनी 4 आमी ऑप्शन्स थंयसर दिल्ले आसात जुदा लेवीत बेजमी आनी दावीद आनी सारकी जाप आसा दावीद म्हणून 300 वयर जाणांनी दावीद म्हणली जाप सारकी जाप दिल्ली आसा आनी जायत्या जाणांनी सूख जावन बेजमेसो कुळयेसो म्हणून सांगलें आसा थोड्यांनी जुदा कुळयेसो म्हणून सांगलें आसा थोड्यांनी लेवीत कुळयेसो म्हणून सांगलो आसा पूण सारकी जाप आसा दावीद कुळयेसो आनी वंश दावीद वंशाचो जेजूचो वंश दावीद सो 300 वयर जापी आयिल्ल्या पैकी आमी थोड्या जाणांक सोडती घालून तांची नांवां हांगासर विंचिल्लीं आसात आनी इनामां फावो जाल्ल्यांची नांवां हे परी आसात अनसिल्ला पिंटो शिर्ताडी हिका नामोन बालोक जेजूचे ते महिन्यालें पत्र ती वर्गणी तिका फावो जाता कॅरल फुट्टाडो हिका दैवीक अमृत पत्राची वर्गणी फावो जाता रिचार्ड मिनेजस कावरू हाका आर्सो म्हयन्याल्या पत्राची वर्गणी फावो जाता ग्रेसी पांबोर हिका उजवाड 15 एका वर्साची वर्गणी लभता तशेंच लिल्ली पिंटो सिद्धकट्टे हिका आमचो संदेश जेसिंता डिसोजा कुळशीकार हिका रेगिस्तानांतले फूल पुत्तूरच्या फ्लेविया टिचरीन फ्लेविया अल्बुकर्क हिने कोंकणीक भाशांतर केल्लो अनुवाद केल्लो बूक म्हळ्यार वारीस डेरी म्हणलो बूक तिणें कोंकणीक भाशांतर केल्लो आसा ताची एक प्रती तिका मेळटा तशेंच शार्लेट पायस विटला स्टॅनी बाळासो म्हळ्यार म्हजोच हांवेंच आदल्या वर्सा प्रकट केल्लो काणयेचो किमू म्हणल्या काणयेचो बूक तिका मेळटा ताचे उपरांत जेरोम मिनेजेस कुर्ला मुंबय तावन हाणें जाप धाडिल्ली आसा आनी हाका सेवक म्हयन्याची एका म्हयन्याची वर्गणी मेळटा सर विजेतांक देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पाठयता तशेंच ह्या स्पर्धेंत भाग घेवन थोडे फावटी सूख जावंक पुरो आन्सर थोडे फावटी सारकें जावंक पुरो पूण बऱ्या मनान ह्या सवालाक जाप दिल्ल्या सर आमच्या विक्षकांक हांव अभिनंदन पाठयता देव बरें करूं म्हणटा आतां अशें आमकां काल म्हणटात एक सवाल जालें आदल्या हप्त्याच्या सवालाचें विजेतांक आमी हांगासर डिक्लेअर केल्लें आसा आनी आतां वेळ आसा ह्या आंकड्याचें ह्या एपिसोडाचें दुसरें सवाल कितें म्हणून पळोवचो आनी ताका जाप दिवचो तर आतां आमच्या टी व्ही स्क्रिनाचेर मुख्य सवाल ते आमी पळोवन येवया सवाल आसा उदेंती तावणू नेकेत्र पळोवणू जुदेवांक राय जावन जल्मल्ल्या बाळकाक आराधन करूंक आयिल्ले कोण हांव रिपीट करता सवाल उदेंती तावणू नेकेत्र पळोवणू जुदेवांक राय जावन जल्मल्ल्या बाळकाक आराधन करूंक आयिल्ले कोण जाप आसा राय ज्योतिशी याजक गवळी राय ज्योतिशी याजक गवळी 4 ऑप्शन आसात सारकी जाप तुमी कितें म्हण सांगचे पयलो उलो हांगासर हॅलो आयकता तेग राय आतां तुमचें नांव सांगा राय तुमचें नांव राय गी तुमचें नांव म्हजें नांव डोरीन बाई खंय तावणू विजय तावन तुवें पयले फावटी कॉल करचे गी पयले फावटी कॉल करचे गी तुवें आमकां सेकंड टायम कोरोना टायमार केल्लो कोरोना टायमार केल्ले गी कोरोना टायमार म्हळ्यार तूं सिजन
टू वांत आसली म्हणल्यार ताचे उपरांत आमी एक लांब काळ असो ब्रेक आनी गेलो आसा आमी दोगी शेजाऱ्या कार्यक्रमान पूण आतां तुवें वय ह्या सिजनांत पयले पोटी न्ही गे वय वय आतां तुजी जाप कितें म्हण सांग पळय म्हाका राय 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 म्हण तूं सांगता आसाय न्ही गे वय वय गे ती जाप सारकी गी सूख म्हण आमी इल्ल्या वेळांनी तुमकां सांगतले हांव सो टीव्ही पळयत रावा जायते जाय देव बरें करूं ओके बिजयच्या डोरीनबायन पयले कॉल हांगासर जाप दिवंक प्रयत्न केल्लें आसा मुखलो उलो आसा हॅलो हॅलो स्टॅनी पिंटो स्टॅनी पिंटो खंय तावणू कुलशेखर कुलशेरकार तावण गे वय स्टॅनी पिंटो बीज काद्री तावण आमकां कॉल करतलो कदालाय आतां आनी एक स्टॅनी पिंटो म्हणलो आमकां ओके कशें जालें तुजे 9 वर्साचे कंट म्हणटा तो पयलो हप्तो कसो गेलो पहिला तो येते तसा ते तसा वय गे बरं बिजी की आसा वाईट म्हणून आणि पळयचे आनी पळय घरा कोण पर आसा तुज्या हांव आनी म्हजी बायल तूं आनी तुजी दोगां मिसेस जाणां मिसेस आसा तुमी रेग्युलर जावन आमची दायज वेळ टीव्ही पळयतात न्ही गे पळोवन आसा रातीचे कोंकणी कार्यक्रम पळयतात आनी आतां मुखल्या दिसांनी दायज वर्ल्ड टीव्हीचेर बरी बरी कार्यक्रमां प्रसार जावच्यार आसात थोडी कार्यक्रमां येदोळसो मूक जाल्लीं आसात ती एंड जाल्ली आसात सदांच्या बदलाक नवीं कार्यक्रमां प्रसार जावच्यार आसात सिरियल येवंक आसा आनी एक सिंगींग कॉम्पिटिशन येवंक आसा सो आमी सगळे हे कार्यक्रम पळयचे आमी पळोवन आसा चलता हय आतां तुजें जाप कितें म्हण सांग मला पी ज्योतिशी ज्योतिशी गे वय ज्योतिशी म्हणटा हितू ओके देव बरें करूं तुका ओके ओके वय स्टॅनी पिंटो कुलशेकार ताणें उलो केल्लो आसा ज्योतिशी म्हणली जाप तांणी दिल्लें आसा आनी दुसरें कितें जाप दितात म्हणून पळोवन येवया हॅलो हॅलो नांव सांगता गे तुजें वियन वियोन गे वियोला वियन वियोन खंय तावणू कारकोलटा कारकोलतावन तुवें हाच्या पयलें कॉल केलां गे आमकां जाप दिवंक प्रयत्न केला गे मुस्तू दिसता पयले मस्त दिसा पळय म्हळ्यार मस्त हप्त्या पयलें वय आतां तुका कशें जालें तुजें क्रिस्मसांनी कशें जालें कशें गेलें बरें जालें घरा गर्दन असो गोठो आनी पुरो केल्लो गे तुवें क्रिब्बाणी केल्लें गे वय क्रिब्बाणी केल्लें तें तुका करेक्ट गोत्त आसा क्रिब्बाणी करतना तुका आयच्या सवाळाक जाप करेक्ट कळीत आसाचें न्ही गे कित्याक म्हळ्यार आयच्या सवाळ तुज्या क्रिब्बांत आसलें ताचें आन्सर तुज्या क्रिब्बांत आसलें न्ही गे वय तर आतां आन्सर सांग बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी नांव सांग तें ऑप्शन बी म्हळ्यार कालें म्हण सांग पळय एक पाटी ज्योतिशी 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 न्ही गे वय व्हेरी गुड ओके ते सारकें गे रॉंग म्हण मागीर पळय आमी तुवें एक कश्टांनी कोंकणी वाचूंक तुवें एक प्रयत्न केलाय ओके तुका शाबासकी ओके 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 देव बरें करूं ग्रेसी बांबूर ग्रेसी पांबोरू आमची रेग्युलर काय म्हणटात कॉलर न्ही गे न्ही गे हॅलो सदां कॉल करताय न्ही तूं हर एक हप्त्यांत ना मेळोना ना ना हय गे मेळोना ना गे ओके पांबोरांत कशें काजार आनी ह्या सिजन कशें आसा काजारांचें पांबोर फ्रिगेजेंत काजाराचे इल्लेशें जावन आयलें जावन आयलें गे तुमकां आमकां आनी कितें आसा आमकां आनी जावन आयलें फेब्रुवारी सेकंड वीक म्हणसर आमकां आसा टायट आसा आनी 2-3 आसा ते लेट आसा दादी वय न्ही आमी घरा रांदिनासतना सुमार दीस जाल्या राती कित्याक म्हळ्यार हर एक दीस काजारागाचें रोसाक्याचें काजारागाचें हेंच जालें आमकां वय आतां तुका इल्लें रेस्ट मेळ्ळें म्हण दिसता तशें तुवें कॉल केलें आतां आन्सर सांग म्हाका बी ज्योतिशी ज्योतिशी म्हणटाय तूं वय ओके तर सारकी गी जाप सुगी म्हूण थोड्या वेळान कळटलें जायतें जाय ओके ओके देव बरें करूं ओके उदय दितावणू नेकत्र पळेवणू सुदैवांक राय जावन जल्मल्ल्या बाळकाक आराधन करूंक आयिल्ले कोण मस्त ट्रिक्की काय म्हणटात सावाळ शीद आसा पूण जापी दिल्यात हांगासर ऑप्शन्स दिल्यात मस्त ट्रिक्की आसात राय ज्योतिशी याजाक गवळी आनी फादराबाण आमचो सेमिनरीचो फादर रोनाल्ड सराव हाणें ह्या हप्त्याक सवाळां दिल्ली म्हणून म्हाका प्रवीणान सांगिल्लें आसा सो ते फादराबाण दिल्ल्यान मस्त ट्रिक्की आसात आनी मस्त म्हळ्यार खंयचें सारकें खंयचें सूख म्हणून तें थारावंक वचूं वेळ लागता तसलें एक सवाल मुखलो उलो आसा हॅलो हॅलो नांव सांगता गे तुजें शरण अंजली आंजलोर्थन शारोन काळें करता शारोन तूं काम करता सर डिस्ट्रीब्युटरच्या ऑफिसार खंय काम करताय गे वय शारोन आंजलोर न्ही गे
वय वय अंजुलारांत कशें आहलें तुमचें क्रिस्मस आनी पुरो गमत जाल्या बरें जाल्या वय इगर्जेन ते प्रोग्राम आहले गे क्रिस्मसा दीस वय 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 काय पुरो आहले इगर्जेंत मिसल हौजी आणि युथाचे प्रोग्राम आले वय आवजाजींत तुका काय मेळ्ळें गी काय प्राइज ना ना ट्राय केलें गे तुवें लागी लागी आहलें वय म्हणलें वय सडावत आवजी खेळचे आनी लास्ट म्हाका सांगचे आसा एक 2 नंबर म्हणजे मिस जाली एक नंबर मिस जाले म्हण तुका तशेंत काय एक्सपिरियन्स जालें गी तशेंच जालें तशेंच जालें गी ते आवजीचे तो गुण स्वभाव सुद्धा तसो हर एक लागी तशेंच बघतात ते 1 नंबर 2 नंबर मिस जाले म्हणून आता जाप दी म्हाका हांगासर मिस जावंक नजो तुवें करेक्ट सांगायचें ओके बी ज्योतिष बी ज्योतिशी म्हणटाय तूं वय वय न्ही गे ओके दे बरें करूं हे. वय आज थोडी नवी कॉलर हांगासर येते आसात हॅलो हॅलो नांव सांगतात की तुमचें वेनोरा ओमजूर वेणोरा ओमजूर वेणोरान कॉल केला हांव तर घरा बसून हे प्रोग्राम आयकता आमचे हांगासर अविनाश शांतीप्रिया लाविटांनी अँकरींग करता आसतना हांवें हे कार्यक्रम घरा बसून आयकोनचे आसता त्या वेळार तुजें नांव आयकल्यार बरें जालां ना फर्स्ट टाइम करते वय वेणोरा खंय तावणू ओमजूर टावन ओमजूर तावणू ओके ओमजूर 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 कशें जालें तुजें नव्या वर्सा कशें चलता ना जालें म्हणून सांगूं जावना आतां आराम जाल्ले मात्र कशें चलता आसा बरें आसा बरें आसा गे वय प्रोग्राम आनी पुरा तुजी इव्हेंट आनी पुरा प्रोग्राम सडावता ना आमकां आतां ना गे ना काम करतात गे तुमी ना नर्सिंग हें करता शिकते आसात न्ही गे ओके तुमकां आतां काल म्हळ्यार आतांची शिकपा न्ही थंय अशी जाल्या की केद जाला एग्जाम्सू केद जाला सेमिस्टर्स केद जाला रजे म्हणून सांगूं जायना न्ही गे वय वय अशी जालां तशें वय ताचे मध्ये खुशी आमकां कित्याक म्हळ्यार तुमी रातीचो एक तो वेळ आसा पळय कोंकणी कार्यक्रमां पळयतात आनी आमी दोगी सजार तसल्या कार्यक्रमाक जापी दिवंक प्रयत्न करता म्हणल्यार आमकां दादूसकायची गजाल आतां जाप कितें म्हणून सांगा जापडी गवळी जाप डी गोवली म्हणटा तुमी वय ओके सो ते सारकें गी सुकी म्हणून आमी थोड्या वेळान हांगासर सांगतले हांव टी व्ही पळया जायते ओके थँक्यू ओके थँक्यू ओके मुकलो उलो आमच्या सांगात हांगासर आसा हॅलो सांगा तुमचें नांव सांगा म्हाका विल्सन विल्सन तुजें एक कॉल नासतना आसा पळय हांगासर आमी दोगी सजारां इनकम्प्लीट म्हण येत करेक्ट न्ही तूं सदां हांवें कॉल करता एक हर एक हप्त्यांत आनी तुका कॉल 3 महिने झाले सर वय तुका तें फोन लागचें आसा पळय तें भयंकर तुवें वचून आसा पळय खंयची केरळाची लॉटरी टिकेट काडून तुका गॅरंटी तुका एक 2 करोड लॉटरी मेळटा कितें म्हळ्यार हांगासर हर एक दीस तुका फोन लागता वय सर वय तुका देव बरों करूं तुमकां. मस्त लक्की काय म्हणटा पर्सन तूं म्हणयत मस्त काय म्हणटा भागी मनीस तूं वय सर थँक्यू सो मच वय तशें आतां भाग आज कशें आसता म्हण पळय आतां आमचें सावळ तुवें कशें वाचलें पळयलें जावंक पुरो जाप कितें म्हण सांगताय ऑप्शन डी सर गवळी ऑप्शन डी म्हणटाय वय सर वय गवळी म्हळ्यार ते पुरा आसलें न्ही कितें म्हळ्यार मस्त जाण आयल्यात उदेंत ती तावणून एकत्र पुलाण सुदेवांक रायदन जल्माक आराधन करूंक आतां जेजू जल्मलो तर कशें आसतलें परिस्थिती एक तुका एक सांगूं जाता की जेजू जल्मलो तर कोण पुरो वेते आसलें फस्ट जेजूक आराधन करूंक ना इल्लें ट्रिकी आसा न्ही गी वय सर वय वय आतां म्हळ्यार तुवें सांगचें हांव वेते आसलो म्हणून इतली खुशेची गजाल तुका खबर म्हणल्यार तूं वगस रावते आसलोय तूं वेते आसलोय न्ही गी वय म्हणून आमकां हांगासर प्रोटोकॉल आसतलें न्ही आतां हांव चिंता सडो तूं फस्ट पॉलिटिशियन येता आसलें म्हळ्यार मागीर गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स येता आसलें कितें म्हळ्यार तें दुसऱ्यांक वचून थोडी नासलें वय कितें जावं दी तुज्या ह्या प्रयत्नाक आमी अभिनंदन पाठयता आनी जाप सारकी गी या सूक तें थोड्याच वेळान तुका कळटलें जायतें देव बरें करूं देव बरें करूं थँक्यू वय मुकलो उलो आमचे हांगासर आसा हॅलो हॅलो नांव सांगतात की तुमचें मेबल 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 खंय तावणू बेल मानता खंय बेल मानता मेबल बाय कॉल करता आसता आमकां न्ही रेगुलर 3-4 महिने झाले पहिले 3 महिने जाले वय जाल्यार तूं प्रोग्राम पळयता न्ही म्हाका कॉल करचें न्ही तूं सदां प्रोग्राम पळयता म्हणलें की दादूस काय पळयता सध्या वय तें तुमी तुमच्या राटावळे मध्ये घरच्या कामा मध्ये आनी इतर जायत्या संगत्या मध्ये हर एका राती 9 वरांक 9 तावन 10 वरां म्हणटा ती कोंकणी कार्यक्रमां पळोवनची आसा आमची यशस्वी म्हळ्यार तुमचे तसले विक्षक करेक्ट न्ही गे वय 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 आतां जाप सांग पळय तुजी जाप राय ये राय म्हणटा तूं वय वय सो ह्या सेगमेंटान तुजे आखरेचे कॉल सो बेगीच तुका जाप कळटा थर्ड सेगमेंटाक येतना जाप कळटा जायते ओके जाय थँक्यू वय जायते जाणांनी उलो केल्लो आसा आनी हांगासर जाप दिवचे एक प्रयत्न केल्लें आसा आनी उदें दिता म्हणून एकत्र पळय म्हणून आयिल्ले
ते कोण म्हणटात राय जावन जल्मल्ल्या बाळकाक आरदान करूंक आयिल्ले कोण म्हणलें एक सलीस एक क्वेश्चन आसलें आनी आन्सर दिवची ते ऑप्शन आसात पळय मस्त कन्फ्युजींग आसलेली राय ज्योतिशी याजाक आनी गवळी आनी जाप कितें म्हणून आमचे लागीं हांगासर आसा आमी थोड्याच वेळा उपरांत तुमकां थंयसर सांगतलो ताच्या पयलें हांवें पयले सेगमेंटांत विचारले बरीच ह्या दुसऱ्या सेगमेंटांत परत एक फावटी ह्या हप्त्याचे सवाल कितें म्हणलें ते तुमच्या टीव्ही पडद्याचेर घालूंक आशेता. पळय हप्त्याचे सवाल आसा ज्योतिशी आनी जेजू बाळकाक आराधन करूंक येमचो विवार खंयच्या सुवार्थ्यांत आसा. 4 ऑप्शन आसात मातेव मार्क लूक जुवांव चारी वांजेलिस्त आनी ह्या चारी वांजेलिस्ता पैकी ज्योतिशी आनी जेजू बाळकाक आराधन करूंक येमचो विवार खंयच्या सुवार्थ्यांत आसा तांणी म्हळ्यार सुवार्था बरयल्ली आसा ह्या खंयच्या सुवार्थेकारान बरयल्ल्या सुवार्थ्यांत हो विवार आसा म्हणून तुमी आमकां एका हप्त्या भितर आमचे WhatsApp नंबर आसा त्या WhatsApp नंबराक तुमी संपर्क म्हळ्यार तुमची जाप थंयसर तुमी धाडची. WhatsApp नंबर आसा 9380043073. गळाय करी नाका थोडे फावटी कितें जाता म्हळ्यार 3 हप्त्याच्या पयलींचे आमी क्वेश्चन विचारल्या की 3 हप्त्या उपरांत ती जाप येते आसतात पूण ती वॅलीड नात. आमकां एका हप्त्या जाता तितलें आमी आजच आतांच तुमच्या हातांत मोबायल फोन आसा जाल्यार फाल्यां सकाळीं कोणाक लागीं विचार जाप विचारन तुमी जाता तितले बेगीन जाप ह्या नंबराक धाडची. ह्या भायर तुमकां कितें ह्या कार्यक्रमा विशीं सलाह सूचना दिवंक आसा तर ते आमचो कार्याचो निर्देशक आसा प्रवीण तावरो ताचे थंयसर ईमेल ID आसा तुमी ताका संपर्क करचो ताचे फोन नंबर आसा थंय ताका तुमी संपर्क करचो आनी तुमची सलाह सूचना आनी कितें नव्यो आयडिया आसा जाल्यार ताका दिवच्यो. पयल्या सवालाक तुमकां जाप केल्ली आसा आनी दुसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हणली आतुराय तुमकां आसा आनी तुमी राखून आसात आनी जायते जाणांनी जाप्यो हांगासर दिल्ले आसा आमकां संपर्क केल्लो आसा आमकां उलो केल्लो आसा. सो आतां दुसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हणलें आमी आतां आमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर पळोवन येवया. सवाल आसलें उदेंती तावण नकेत्र पळोवन जुदेवांक राय जावन जल्मल्ल्या बाळकाक आराधन करूंक आयिल्ले कोण. जाप आसा ज्योतिशी आनी 4 आमी ऑप्शनां दिल्ली राय ज्योतिशी याजाक गवळी आनी थोड्या जाणांनी राय म्हणलें नांव दिल्लें जाप दिल्ली थोड्या जाणांनी ज्योतिशी म्हणली जाप दिल्ली याजाक म्हणून कोणी दिवंक ना थोड्या जाणांनी गवळी म्हणली जापी दिल्या पूण सारकी जाप आसा ज्योतिशी. सो ज्योतिशी म्हणून कोणें परा जाप दिल्ली आसा तांची सगळ्यांची नांवां आमच्या लक्की बावळाक वेतात. तेच परी आदल्या हप्त्यांत पडटा 2 हप्त्यांनी आमच्या ह्या दफ्तराक दैजी वर्ल्डाक इनामां जिखलीं जायतीं जाणां हांगासर आयिल्लीं आसात आनी तांचें इनाम तांणी हांगा तावन कलेक्ट केल्लें आसा. ती कोण म्हणल्यार तांची एक झलक पळोवन येवया. रेनिशा विटला तावन आयिल्ली आसा आमचे रेग्युलर कॉलर रेनिशा विटला. ताचे उपरांत कार्मेन बाय आयिल्ली आसा किरें तावन बारी एक अभिमानाची गजाल आमकां ॲलन आयिल्लो आसा मोगार नाडटोन भोव पयस तावन ॲलन आयिल्लो आसा ल्हानसो भुरगो तो ताणें हांगासर येवन ताचें इनाम व्हेल्लें आसा. लिडिया सिद्धकट्टे ती हांगासर आयिल्ली आसा तांचे प्रतिनिधी हांगासर आयिल्ले आसा आनी इनाम व्हेल्लें आसा. अल्विटा विटला तांचें इनाम तांणी व्हेल्लें आसा आनी जायतीं जाणां हांगासर इनामां व्हरूंक येता आसतना एक समस्या येता कित्याक म्हळ्यार डेयली रेग्युलर कॉल करतात आनी तांकां इनामां मेळटात. इनामां मेळ्ळ्या उपरांत 7-8 इनामां जातना सांगाता तीं व्हरूंक येतात तशें जायना. आमच्या रुली प्रमाणे आमच्या रेग्रा प्रमाणे ज्या हप्त्यांत तुमकां इनाम मेळटा त्याच हप्त्यांत तुमी येवन व्हरीचे आनी जायत्या फावटी आमकां अशें कळोवन आयलां की एकाच करचें आनी दुसऱ्या नांवांनी कॉल करचें आनी सैऱ्यांच्या नांवार आनी काजिनांच्या नांवार भावांच्या नांवार भयणीच्या नांवार अशें कॉल करचें. कॉल केल्ल्या उपरांत आनी येताना तांची सगळ्यांची आधार कार्ड हांगासर हाडचें. आमकां तें आवाजांत कळटा तुमी कितेंय केल्यार कितें म्हळ्यार एक मोगासो एक शो हो आनी एकामेकां आमी मोग पसारूंक आनी दुसऱ्यांक अवकाश करून दिवंक आसतो. सो इनामां मेळटात म्हणून रेग्युलर कॉल करचें आनी करचें नाका. तुमकां एक 2 हप्ते 3 हप्ते या 1 म्हयनो तुमी कार्यक्रम पळया दुसऱ्यांक अवकाश करून दिया. तशें जाल्ल्यान आमकां तें बरें जाता आनी जायत्यांक आमी फाटीं धाडिल्लें आसा. हांगासर लास्ट वीक एक स्पर्धीक आयिल्लो आसा ताका 5 इनामां मेळ्ळीं आनी फाटल्या 5 म्हयने तो निरंतर इनामां मेळटा आसा दुसऱ्या नांवांनी आनी एकाच दिसा इनामां व्हरूंक आयला पूण त्या दिसा आमकां तें इनामां दिवंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमची इनामाची वॅलिडिटी आसची खाली एकाच हप्त्याक. तुमी आज इनामां विन्न जाल्यार ह्याच हप्त्यान येवन तुमची इनामां कलेक्ट करीचे. सो इतलें म्हणून आतां चड वेळ ना आमकां. सो तिसऱ्या सवालाक आमी हांगासर वेता. तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर आयच्या सेगमेंटाचे तिसरे सवाल. पळय तिसरे सवाल अशें आसा
ज्योतिषाणी जेजू बाळकाक 3 काणिको अर्पिलो भांगार दुंपू आणि तिसऱ्या खंयची वस्तू तांणी अर्पिल्ली आणि 4 ऑप्शन दिल्यान थंयसर रुपें वज्रां रक्तबोळ मोतयां रुपें वज्रां रक्तबोळ मोतयां सारकी जाप कोणाक कळीत आसा तुरंत आमकां कॉल करचें पयलो उलो आमच्या संपर्काचेर हांगासर आसा हॅलो चान्स निर्माग चार्ल्स बाबा आमकां कॉल करता रेग्युलर न्ही गे हय चार्ल्स वास घरा कोण आसा तुमच्या घरा हांव आनी म्हजी मिसेस मात निसस मात्र तुमी राती प्रोग्राम आनी आसा जाल्यार काजार रोसाक आनी तुमकां वसोंक जाता की तुमी वेतात गी ना वसना तुमी हांव तिके भलायकी बरी ना तेंच ताका तेच विचारलें म्हाका कळीत जालें सो तुमकां कस जाता पूण तुमकां एक रातींक सगळो संवसार सगळो समुदाय सगळी समाज कार्य संभ्रमाणी मेतर जावन आसतना तुमकां खूश करूंक घरा आसच्यांक खूश करूंक आमचे कार्यक्रम आसा दायजी व्हडल्याचे न्हय गे तुमकां मस्त खुशी जाता आतां ज्योतिशांनी जेजू बाळकाक 3 काणिको अर्पिलो भांगार दुंपू आनी तिसरी वस्तू कितें म्हणून तुमी सांगतात गे रक्तांबोळ सी रक्ताबोळ म्हणचे न्ही गे तुमी आता तुमी एका वेळा अर्पित जाल्यार कितें हे 4 वस्तू सोडा तुमी तुमकां एक गिफ्ट दिवंक एक अवकाश म्हणलो तर खंयचे आयटम दिता आयल्या तुमी कोणाक गरज आसा त्यो मात दीत पळय आतां जेजू काळी गरज आसतली त्या वेळा आतां जेजू जल्मलो तर कितें गरज आसतली बरी देख लोकांक दिवन भोव करेक्ट सांगला लोकांक बरी देख आमी आतां लोकांक बरी देख दिवची आमची साळ समकळ सारकें करचें आमी एक न्याय नितीन चलचें आनी दुसऱ्यांक उपकार करचे असल्यो बऱ्यो करण्यो आमी दिवचे गिफ्ट भोव बरें आनी जानवेची एक जाप तुमी दिल्या तुमी हांगासर स्पर्धेक दिल्ली जाप ती सारकी सूख बीन म्हाका कळीत ना तें आखरे कळटलें पूण तुमी ताच्या भायर एक जाप दिली आसा म्हणल्यार ती वंडरफूल ताका 100% म्हजे तावन तुमकां एक काय म्हणटा शाबास म्हणटा देव बरें करूं चार्ल्स बाब देव बरें करूं मुखलो उलो आमच्या संपर्काचेर आसा हॅलो हॅलो तुमचें नांव सांगा म्हजें नांव शॉन नरोन्ना कोण शॉन नरोडा खंय तावन कॉल करताय तूं बेळमान गे उडपी तावन काय करताय तूं शिकताय गी काम करताय गी शिकते आसा फर्स्ट PUC शिकते आसाय न्हय गे होय नवे वर्स स्टार्ट जाला मात्र कशें आसा तुमची कॉलेजांनी बरं कशें चलता संभ्रमाणी बरं आसलें की नव्या वर्साचें काळें एक सेलिब्रेशन बरं आसलें गी तें कॉलेजीन नासलें इगर्जेंनी आसलें ಈಗ तू YCS ಅಂತ आसाय गी होय ॲक्टिव्ह आसाय न्हय गे आसा होय होय ICYM YCS असल्या संघटनाक क्रिस्पास आनी नवे वर्स म्हळ्यार तें एक बारी एक संतोशाचें आनी सांगात एक काळेपणी कार्यक्रम करचें एक तो एक संदर्भ न्हय गी होय होय आतां आन्सर कितें म्हण सांगताय तूं आन्सर ऑप्शन सी रक्तांबोळ ऑप्शन सी म्हणटाय न्हय गे होय कोणाची मजत मागले गी न्ही तुका गोत्त आसा गे आन्सर तुका पयलींच गोत्त आसा ना गोत्त आसा गी आतां गोत्त आसा म्हणून तरे फाटी काय म्हणटा ओवर कॉन्फिडन्स आसता गोत्त आसा म्हणून मागीर आन्सर रॉंग जावचें आसता न्ही ते म्हाका व्हडली मायने शिकवण व्हडली मायन शिकवण दिला व्हेरी गुड पळय आतां व्हडली मायन सारकें शिकवण दिला की रॉंग शिकवण दिला की म्हणून मागीर तुका कळटा जायतें जायते ओके ओके थँक्यू ओके मुखलो उलो आमच्या संपर्काचेर हांगासर आसा हॅलो नांव सांग गुड इवनिंग तुमचें नांव सांगा हांव जयंत सल्डाना मॉडर्न कापतां जसिंत सल्डान जसिंत बायन कॉल करचें आसा गे पयलें केल्लें आसा गे ना उन्हें मस्त उन्हें हय प्रायज आनी मेळ्ळा गे तुका हाच्या पयलें ना 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 म्हाका मेळ्ळो ना म्हज्या पुताक मेळ्ळा पयलें म्हणल्यार पुताचें नांव कितें विनोद सल्डाना विनोद सल्डाना म्हाका तेंच तें मॉडर्न कप म्हणटा म्हाका एक खंय एक आयकना जाला एक म्हळ्यार मॉडर्न कप कॉलर आसा म्हणून एक तें म्हज्या मती गेल्लें बरें जालें आतां जाप कितें म्हण सांगा हाचे आन्सर सी रक्तांबोळ आन्सर सी रक्तांबोळ म्हणटात न्हय गे ओके सारकें गे सूख म्हणून थोड्याच वेळान तुमकां कळटलें ओके देव बरें करूं ओके देव बरें करूं हय आयच्या कार्याचो अकरासो उलो म्हण चिंतता हांव हॅलो नांव सांगा तुमचें नमस्कार हांव फेलिक्स सांतुमायर ओपन करता फेलिक्स गे ओके फेलिक्स सांतुमायर न्हय गे वय कशें आज कांय कार्यक्रम आसले गे न्ही आज मात्र एक ब्रेक गे तुमकां ब्रेक ना हांव ड्युटीर आहा शनी वय गे ड्युटीर आसाय गे होय काले काम करताय तूं
हांव वाडन हांगा हॉस्टेला वा तुका व्हडली जबाबदारीचें काम आसा हॉस्टेलाचें वाडनाचें काम म्हणल्यार जबाबदारी व्हडली आसा आनी तुका हांवें भुरग्यांचे आतां एटेंडन्स काडटाना नोट दवरप आसता आं एक मोबायल मुखार दवरला तुमचे प्रोग्राम पळोवंक आनी एका मोबायल हॉस्टेलाच्या मोबायलार फोन करता म्हाका डेली एटेंडन्स काडटाना 1 घंटो फ्री मेळटा तुमचे नोट दवरप कंटिन्यूस प्रोग्राम पळयता वय बरें 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 सो खुशी जाता तुमी राती काम करतात आनी राती काम करता आसतनाय आमचे प्रोग्राम पळयतात म्हणलें आसा बळा मस्त दादूसकायची गजाल आतां जाप कितें म्हण सांगा आतां सी म्हूण सांगता तुमी वय ओके ते तुमचे आन्सर सारकें हिंगी सुकी म्हूण थोड्या वेळान केलें सारकें त्यामुळे तुमी आयच्या आमच्या सेगमेंटाचे 11चे कॉलार जायते बरें ओके देव बरें करूं बरें या हय मोगाचे न्हू इतले आमचे 3 सवाळां हांगासर आसली ती तिनी सवाळांचो तो वेळ हांगासर संपला ताच्या पयले कार्यक्रमाचे इतर आमी भाग आसात प्रायज आन्सर सांगूंक आसा आनी लक्की बावलांत कोण विनर म्हणून आमकां एनावन्स करूंक आसा आनी थोडो तिलशोट आसा ताचे पयले ह्या हप्त्याचे सवाल एक पटी तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर आमी हांगासर दाखयता तुमी ताका जाप धाडूंक आसा आनी जाता तितले की आज आनी फाल्यां भितर तुमी जाप धाडा हप्त्याचे सवाल तुमच्या टीव्ही स्पर्धेचेर ज्योतिश्यांनी जेजू बाळकाक आराधन करूंक येमसोविवार खंयच्या सुवार्थेंत आसा मातेव मार्क लूक जुवांव कोणाक पुरा आज कॉळां मेळोनात कॉळार संपर्क करूंक जावना आनी सगळ्यांनी हे एक ऑप्शन यूज करचें आनी हाका आन्सर धाडचें आनी आन्सर धाडूंक थंयसर वॉट्सअप नंबर आमच्या तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर ते डिस्प्ले जाता आसा 9380043073 9380043073 ह्या नंबराक तुमी तुमची जाप धाडची मोगाचे न्हू तिसऱ्या सवालाक जाप दिवंक वेच्या पयलें जायते तरांनी विचारलें आसा बापाचे पुताचे नांवी फिल्म लोकांनी पयल्या त्या हप्त्यान 2 हप्त्यांनी व्हडा संख्येन ते फिल्म पळयल्लें आसा आनी मस्त लोकांक ते रुचलें आसा आनी बरी अभिप्राय दिल्ली आसा आनी एक फिल्माचो निर्देशक जावन म्हाका विशेश दादोशकाय आसा कित्याक म्हळ्यार जायत्या लोकांनी ह्या फिल्मा विशीं बरी अभिप्राय दिल्या आनी जायत्या जाणांक हें फिल्म तांणी एकामेका पळयचें म्हणून प्रचार केल्लो आसा पूण आमी 25 दीस पयले थिएटरांत हांगासर फिल्म दवरले ताच्या उपरांत काजारां रोस एंगेजमेंटां आनी इतर कार्य आनी जायतो लोक फेस्ताक आयिल्लो आसा आनी फेस्ता संदर्भात दुसरी जायती मनोरंजन कार्य तांकां आसतात त्या खातीर आमी लोकांक वांद दिवचे नाका आनी जायते लोकांक मिसवचे नाका म्हणल्या उद्देशा खातीर आमी थोड्या दिसांक हें फिल्म थिएटरांत हाडून फाटी काडिल्लें आसा आनी जानेवारीच्या 15 तारखेर परत आमी हें फिल्म बापाचे पुताचे नामी मंगळूरच्या भारत सिनेमासांत थंयसर प्रदर्शनाक घालतले देखून तुमी घळय करची नाका आनी मस्त तेंपा उपरांत पळयत आनी हेमच्या हप्त्यान पळयत एका म्हयन्या उपरांत पळयत फेब्रुवारींत पळयत मार्चांत पळयत म्हणून सांगल्यार जायना आमी केवळ 3 दीस मात्र हांगासर भारत सिनेमासांत हें फिल्म दवरतले सो आमी 2 शो दवरतले सांजेर एक 5 वरांक आनी एक 7 वरांक तुमी आतांच तुमचे काल म्हणटात ते शेड्यूल डिसायड करचें तुमी तुमचे कुटुंबा समेत येवचें कित्याक म्हळ्यार उपरांत खंयच्याय कारणाक लागून आमी हें पिक्चर थिएटरांत दवरिना कित्याक म्हळ्यार आमी थोड्याच जाणां खातीर आमकां थिएटराक दवरूंक दवरल्यार आमकां तातूंत कितेंच मुनाफो ना कित्याक म्हळ्यार व्हडा खर्चाचें हें योजन जाल्ल्यान आमी जाता तितले बेगीन परत फिल्म थिएटरांतून फिल्म पार्टी काडटले हांव तो देखून तुमी आतांच तुमच्या कॅलेंडरांनी तुमची सैनी आसात तुमची शेजारी आसात तुमची इश्ट मंत्र आसात तांचे तुमी एक डिस्कस करचें तुमी तांचे लागीं एक चर्चा चलोवची सांगाता हें पिक्चर भारत सिनेमासांत हांगासर कोडयलें आनी पळोवचें तशेंच उडपी ती आमी ताची तिलसोणी आमच्या बुधवार तुमकां ह्याच कार्यक्रमा वेळार दितले उडपी आमी 2 या 3 दीस हें फिल्म थंयसर प्रदर्शनाक घालतले सो आमी हाचो तुमी भरपूर फायदो उठोवचो ताचे उपरांत आतां तुमकां सर्वांक कळीत आसा बिकर्नाकाट्यान येदोळस बिकर्नाकाट्टे बाळक जेजूच्या त्या पूण शेताची कार्मेलगुड्याच्या पूण शेताची वार्षिक परब थंयसर आरंभ जाल्या आज पोर सोनवारा थंयसर वजांचो पुरशेवा आसलो उक्त्या मनान उक्त्या जाग्या आनी सुवात्यांनी बाळक जेजूक ते बाळक जेजूची परगटणी आसली ताच्या उपरांत सोमारा तावन थंयसर 9 आरंभ जाल्यांत आज सोमार मंगळार बुधवार आज तिसरो दीस
आणि परवा 14 आणि 15 तारखेर वार्षिक परब बिकानाकट्ट्याची व्हडा संभ्रमानं थंयसर चलतली. सो ह्या जायत्या कार्यक्रमामध्ये तुम्ही मध्ये फावट करता असताना तुमकां एक फावटी तुमी बिकानाकट्ट्याक थंयसर येया. व्हडा संख्येन थंयसर लोक येते आसा आणि तुमच्या आत्मीक गरजांत तुमच्या भक्तीक त्या एका चिंतपांत थंयसर तुमी येवचे आणि तुमकां कितें थंयसर मागोवंक आसा तुमी थंयसर मागोवन घेवचें. ताचे उपरांत परवा 11 तारीख आयतारा दीस कविता फेस्त कविता ट्रस्टान सादर करचें. हर एक वर्सा हें कविता फेस्त म्हणलें कार्यक्रम चलते आसता कोडयालान ना तर कोडयालच्या आसपासच्या शहरांनी थंयसर चलते आसा. ह्या फावटी कविता फेस्त सेंट एलोशियस कॉलेजींत परवा आयतार 11 तारखेर पीस पार्क म्हण आसा थंयसर भायर थंयसर भोव सोबीत रितीच्या सजयल्या एका मांचेर थंयसर चलतलें. सगळो दीस कवितेक संबंद जाल्ली कार्यक्रम थंयसर चलतले. ज्ञानपीठ अवॉर्डी आमचो कोंकणीचो दामोदर मावजो गोंयांत हांव थंयसर पावतलो. त्या भायर जायते आमचे कोंकणी बरोवपी कोंकणी कलाकार ह्या फेस्ताक थंयसर येवन पावतले. गोंयांत हांव जायतीं भुरगीं येतलीं, केरळांत भुरगीं पावतलीं, महाराष्ट्रांत थंयसर भुरगीं पावतलीं. सो भुरग्यांक जाता तितलें सकाळीं तुमकां मीस आसा ताचे उपरांत दुतोर आसा तें जाल्ल्या उपरांत पुणी तुमी मोदें जॉयन जावं जाता तितले जाणांनी भुरग्यांनी कित्याक म्हळ्यार असलो एक माहोल क्रिएट करचें काम फाटल्या 20 वर्सां हांव कविता ट्रस्ट करते आसा आणि हो 20वो कविता फेस्त हांगासर चलते आसा. सो व्हड्या संख्येन तुमी थंयसर येवचें आणि कविता फेस्ताच्या कारभाऱ्यांनी तुमकां सर्वांक विक्षकांक ह्या कार्यक्रमाक स्वागत पाठयिल्लो आसा. सो इतल्यार आमच्यो प्रमुख तिलसोन हांगासर संपल्यो. आतां वेळ आयलो तिसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हणून जालो आमची. सो आतां तिसऱ्या सवाल आनी ताची जाप तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर. ज्योतिश आनी जेजू बाळकाक 3 काणक्यो अर्पिलो. भंगार, दुंपू आनी डॅश कितें म्हणलें रक्ताबळ म्हणून जाप आसली आणि जायत्या जाणांनी रक्ताबळ म्हणली जाप दिल्ली आसा आणि तांची नांवां आमच्या लक्की बावलाक गेल्ली आसात. सो जाप दिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि अकरेसो वांटो जावन आज कोणाक अदृश्ट आसा सारकी जाप दिल्ली कोण आज इनामां जिखतात म्हणलें तें आमी पळोवचो वेळ हो. आतां पयलें आमचे लक्की बावलांत पयलें अदृश्ट कोणाक येता म्हणून आमी पळोवचो वेळ. ह्या इनामाचे प्रायोजक आसात युनिटी हॉस्पिटल. हें इनाम मेळ्ळ्यांक एक फ्री धर्मार्थ मेडिकल चॅकअप युनिटी हॉस्पिटलांत मेळटा. 5,000 रुपयांचे आईवजाची एक कुपन आमी हांगासर दितले आणि जाता तितले बेगीन आज कोणाक इनाम मेळटात आनी ह्याच सप्तकांत येवचें आणि हें कुपन हांगा तावन कलेक्ट करचें. तर आतां कोणाक म्हूण पळोवन येवया. सुनीता सुल्या हिका युनिटी हॉस्पिटलाचें काय म्हणटात मेडिकल चॅकअप कार्ड मेळटा. बेल्लारे म्हणलें तिणें नवी फिरगजेची सुनीता सुल्या तिणें ह्या सप्त्यांत हांगासर येवचें तांचें इनाम कलेक्ट करचें. ताचे उपरांत दुसरें इनाम आमकां स्पॉन्सर केल्लें आसा मानसा वॉटर पार्क आनी हें वियोण कारकोल हाका येता. भोव त्रासान तरी भोव सोबीत रितीन ताणें कोंकणींत तें वाचल्लें आसा. म्हाका तें खुशी जाल्लें ज्योतिशी म्हणलें. सो ताका हें इनाम येता वियोण कारकोल. ताणें ह्याच हप्त्यांत थंय व्हड दफ्तराक येवचें आनी ताचें कुपन मानसा वॉटर पार्क आनी रिसोर्ट्स हांगाचें कुपन म्हळ्यार ताका थंयसर उदकाचें खेळ आसा. पावसाळी सोंपलो हिंवाचे दीस गेले ताका थंयसर उदकांत खेळचे जायते गेम्स आसा. सो तें कुपन ताणें हांगा तावन येवन आपणावचें. आनी लाकणीस केक शॉप आसा तांणी प्रायोजीत करचें तिसरें इनाम शॉन नोरोन्ना हाका येता. सो अभिनंदन शॉन नोरोन्ना तुका लाकणीस केक शॉप हांणी दिवची तुका केक मेळटा आनी ताचें कुपन तुवें हांगासर येवन आमचे तावन व्हरचें. ताच्या उपरांत आसा रेक्झिन सेंटर एक फामाद संस्था आमच्या कोडयालांत इंटिरियर डेकोरेशना खातीर स्पेशली कर्टन्स तसल्या संगत्या खातीर. आनी हें इनाम येता फेलिक्स सांतुमायोर वामंजूर. हांव चिंता तांणी म्हणलें आतां थंयसर काम करता आसतना आमचे कार्यक्रम पळयते आसात. सो अदृश्टशाली ते जाल्यात. सो रेक्झिन सेंटराचें हें कुपन हें इनाम तांकां मेळटा फेलिक्स सांतुमायोर वामंजूर. ताच्या उपरांत आयडियल चिकन आसा. आयडियल चिकनाचें इनाम मेळटा मेबल अंद्रादे. कुवेट तावन आयिल्ली आसा ती आनी कुवेट तावन आयिल्ल्याक आनी आज कॉल केल्ल्याक फाल्यां येताना पाटी कुवेटाक वेच्या पयलें आमच्या आयडियल चिकनांत तावन तिका चिकन हाडून तें रांदून जेवण वेची एक काय म्हणटा अदृश्ट तिचें तें आसा. सो मेबल अंद्रादे तुमकां अभिनंदन.
ताच्या उपरांत आसा वीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एक कोडयेलांतलो फामाद इलेक्ट्रिकल संस्थो स्पेशली बरें लायटींग थंयसर मेळटात आनी तुमच्या घराक जाय जाल्ले इलेक्ट्रिकल वस्तू जे कितें आसा ते सगळे वस्तू थंयसर मेळटे आसात आनी हें इनाम येता शारोन एंजेलोराक हें इनाम येता तुमी जाता तितले बेगी म्हळ्यार ह्याच हप्त्यान 10 वडलां येवचे तुमचे कुपान व्हरचें आनी जात जाल्यार ह्याच हप्त्यान तुमी वीटेक इलेक्ट्रिकल एंड लायटिंग्स कांकनाडी गेट कांकनाडी बायपास रोड कांकनाडी हांगासर आसा थंयसर तुमी वेचे सो इनामां जिखिल्ल्या सर्वांक अभिनंदन पाठयतना हें कार्य संपोवचो वेळ जालो सो फुडल्या बुधवारा हेर थोड्या सवाला सोबे परत आमी तुमच्या मुखार येतलो ते जाल्यार म्हणसर मोग आसून ती निरंतर मनोरंजन आनी खबरे खातीर पळयत रावा दैजिवळ TV 24/7. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा